तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायज भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायज भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज। दोन गोष्टी हय, आमचो गोंयचो लोक सैमान नटलेलो आनी आमी खूब घाम कश्ट करून शेतां भाटां जगयल्लीं, पूण एका टायमार मायन येयली, तिचो घालो आमच्या मातयेचेर जालो आनी आमचें उदक हळू सुकपाक लागलें। आतां तें सुकलेलें उदक परत हाडूं शकना, कारण आतां परत शेतां कडेन गेल्या, ती शेतां ऑलरेडी कुसल्या। आमी मायन बंद करूंक जाय आसली येयल्ली तेन्ना, आतां न्हय, तर आतां कोणे तरी खंयचे तरी कर्ज काडून आपल्या आवयच्या भांगार घाण दवरून खंयचो तरी ट्रक घेतला, तेजेर कोण चिंततलो? फक्त मायनीर काम करपी मनीस चलना। एकटो जेन्ना मायनीर काम करता तेन्ना त्या एरियेंतलो ट्रान्सपोर्ट चलता, त्या एरियेंत कोण तरी कॅन्टीन कार्ड चलता, तेज्या जिवाचेर तुजी अख्खी फॅमिली खाता। हांव दिवचलच्यान येता, हय म्हाज्या घरा धूळ जातालो, पूण तो धूळ काडपाचो खर्चय मायनूच उबारताली। आयज जर थंय 4 देवळां आसा, त्या देवळाचें श्रेय मायनीकूय तितकेंच वता। फक्त मायन बंद करया म्हटल्यार वचचें ना। जर आमकां जापसालदारकी गोंया बद्दल आसा जाल्यार मायन ऑस्ट्रेलियन कशी चलता, मायन युएसाक कशी चलता तें शिकून घेवचें पडटलें। हय मायनी चलतात, कारण थंयचो मायनी वयलो ट्रक सकयल येना, थंयच्या मायनी वयल्या ट्रक ड्रायव्हराक हाडपाक सुद्दां बस आसता, ताजे खातीर सकयल येवन झगडी जायना। आतां झगडो कितें जाता, आतां एक्सिडेंट कितें जाता, कारण मायनीर धांवपी ट्रक सकयल येता। मायन बंद करून जावचें ना, मायन बंद करून देशो धडीक लागतले। आयज लागल्या, कितल्योश्योच फॅमिली रस्त्यार येयल्या। तशें खंय तरी मराठवाड्याचेर इतकेशे शेतकार जीव दिता, तशें मायनींगवाले हांगा जीव दितले, हे घडचें न्हय। खंयचीय गोश्ट सस्टेनेबल आसची, सस्टेनेबल मायनींग हे कोणाचोच विरोध आसचो न्हय। मायनींग हय चालू जावपाकूच जाय, पूण लिमिटान। खंयचीय गोश्ट डायबिटीस जाता म्हणून साखर खावपाची सोडपाची ना, खावची पूण कशी लिमिटान। तशेंच मायनींग जेन्ना आमी कोणाच्या तरी पोटार घालो घालता तेन्ना, कारण मायनींग जावपाक सेडिमेंट्स फॉर्म जावचे पडटा, जेन्ना आमी खातले तितूंतले कांटेने परत नवीन फॉर्म परत तयार जावपाक आमकां टायम दितले। टायम सोंपला, शिटी वाजली। मायनींग खरेंच बंद उरचें, मायनींग बंद उरचें, कारण हांव सांगता, मायनींग बंद उरचें कारण मायनिंगा भितर सद्याक सगळें इलिगल चलता। आतां मायनींग चालू आसता थंय कितें आसता, मेन म्हणजे खणप। मायनींग आमी कितें करता, थंय खणटा आसतना कितें जाता, आमी गव्हर्मेंट एक डेप्थ दिता आसता ताका, कितें अमकी खणप म्हणून सांगता आसता, पूण हे मायनवाले जे आसता पळय ते आयकना, ते कितें करता, ते खणत वता आनी ते आमच्या इकोसिस्टमा खातीर माल पडटा। तर कितें जाता खबर आसा, जे मायनींग खणटा पळय ताका एक हें आसता, ते कितें वर्सान वर्स खणप नासता, ताका एक लीप आसता, अमके वर्सांनी खणप म्हणून 3 वर्सां। पूण ते कितें करता, हे मायनींगवाले हें आयकना, हे कितें करता, थंयच परत खणपाक लागता आनी थंय आमच्या त्या इकोसिस्टमाक माल पडटा। कशें माल पडटा पळयात, थंयचें वातावरण चेंज जाता, थंय एकादी वार थंडी वाडटा, थंय गरमी वाडटा, सगळें वातावरण चेंज जाता। दुसरी गजाल आतां पळयात, हांव एक सादें तुमकां एग्जाम्पल दितात, हें हांवें तुमकां पर्यावरणा बद्दल सांगलें। आतां मायनींग स्कॅम कसो जाता पळया, मायनींग आसता तेजे सायडीची जमीन आसता ती लोकांची आसता, ते हे कितें करता मायनींगवाले, ती जमीन घेता आनी ते मायनिंगाचे थंय मायनींग करपाक लागता, थंय इलिगली। थंय गव्हर्मेंटाक कांय टॅक्स वचना, कांय ना, थंय इलिगल मायनींग जाता। कितें जाता, थंय जी ती जमीन आसता पळय थंयूच तेच घडपाक लागता जे हे मायनिंगाच्या जमनीर घडपाक लागता। आनी दुसरो जो सायडीच्या लोकांची जमीन घेता तांकांय फायदो आसता, मायनवाले तांकां व्हडलो आमीश दाखयता, कोण नाका म्हणटलो, गोंयचे कित्याक पडला आमकां अशें म्हणपी लोक आसता, पूण गोंयचे बरे चिंतपी लोक आसता। मायनींग हे इल्लिगल एक्टिविटीक लागून बंद केल्या आनी त्यो बंदूच उरपा जाय जो पर्यंत हे आमच्या गव्हर्मेंटाची जी कमिटी आसा तांच्या हातीन आसा तो पर्यंत बंदूच उरपा जाय, कारण ते लिगली स्टार्ट जावचें ना। जशें आमच्या सारके आमचे ऑपोजीट आसा तशे भुरगे आसा तांकां आपल्या गांवा प्रमाणे विशयी ओढ आसा, तसले जेन्ना गांवागांवांत कमिटी जर तुमी स्थापन करता जाल्यार निश्चितच ते लोक त्या कमिटीचेर नजर धरतले। तुमचो टायम सोंपला। तुम्ही म्हटलें की तुमच्या उलोवण्या प्रमाणे की मायनींग फक्त इल्लिगलिटीज म्हणजे जे बेकायदेशीर मायनिंगा खातीरूच मायनींग बंद जावची, जाल्यार आमी सुरवातीच्यान म्हळ्यार जशें वैभवान म्हटलां की मायनींग बाकीच्या देशांनी कशी चलता, वेवस्थीत परमिशन घेवन कायदेशीर रित्यान चलता तशी चलची म्हणटा आमी, आनी मायनींग तशीच चलपा खातीर आमी हातभार लावंक जाय। जशें आयज लोक जे मरतात
मायनींग रीण हे ते करून सगळे लोक रस्त्यार येता. आयज मायनींग डिपेंडंट लोक पळया कितले लोक रस्त्यार येता. तेंचे विचार करून मायनींग लिगली चालू करा. जे एका मनशाचे 10 ट्रक चलताले त्याचे पोट चला सारखे 2 ट्रक चलो न्ही, पूण लिगली चालू करा. तुमचो असो विशय आशिल्लो मायनींग बंद करता. तुमच्या म्हणण्यार म्हाका हे आयकपाक दिसता, समजता म्हाका तरी स्वता की तुमचे अशेंच म्हणटा की मायनींग चालू जावचें फक्त मायनींगांतल्यो इललिगलिटीज आनी जे ओवर द लिमीट आहा ते बंद जावचे. गोंयांत मायनींग लिगल आणि इलिगल अशें ना. गोंयांत मायनींग इलिगलूच चलता, इलिगलूच आसा. आणि हे प्रूव्ह जाला. अशें न्ही लोकांनी ठरवना हे मायनींग थोडे इल्लिगल आहा थोडे इल्लिगल बंद करे ना. हे प्रूव्ह जाला सगळेच इल्लिगल आसा. आणि इतली वर्सां गव्हर्नमेंटाच्या हातीन आशिल्लो म्हणून इल्लिगल आशिल्लो. आमच्या लोकांच्या हातीन आतां जाल्यारूच ते सुरू करपाचें. मायनींग इलिगल आसा बरोबर. आमी कितें म्हणला पूण लिगली चालू करच्यो. आमी म्हणटा मायनींग चालू करच्यो, लिगली करच्यो. आतां इलिगल आमी खालें. म्हाका एक सांग, दुयेंत जावचे पयलीं तुका जर डायबिटीज तूं साखर खायत रावता. तेणें एग्जाम्पल दिलें तशें. पूण मागीर तूं बरो उरपा खातीर कायदेशीर दोतोराली वखदां टॅबलेटी त्यो घेता. तश्योच कायद्याच्यो बाजू सारक्यो वेवस्थीत घेवच्यो. हांव तेच म्हणटा कायद्याच्यो बाजू वेवस्थीत घेवच्यो आनी लोकांनी नाकाच. तुम्ही नाका पळय म्हणटा न्हू जाल्यार सावड्डे सारको भावेशान म्हणल्यार आपल्यालो विशय कळ्ळें न्हू. ते गेले पोट कशें चलतलें. अशें कितले जाण ते मायनींग बेल्ट आसा. कलंगूट बीच एरियेक जर टुरिझम स्पॉट नाका म्हणलो बीचीस कशे चलतले ते लोक कशे जगतले. आता सांगता रेव्हेन्यू कसो वाडटलो. हांव म्हणटा ते ओके तू म्हणटा मायनींग लिगली सुरू जावच्यो. पूण इतली वर्सां आमचे गव्हर्नमेंट जे चलयत येयला इल्लिगली तेच अजूनय आमी तांकांच निवडून हाडटा. नव्याच चेहऱ्यान आनी मायनींग सुरू जाल्यो जाल्यार इल्लिगलीच जातल्यो. इल्लिगलीच जातल्यो. तू विशयाच्या भायर पावता. तू म्हणटा ते बरोबर. टायम सोंपलो. आतां मायनींग सुरू जावची मायनिंगाचें उलयता. म्हजो प्रश्न पटम काडटा. मायन जे चलता ताचे खातीर देशाचो एक कायदो आसा. कायदो त्या कायद्याचें फूल नांव कितें अंडर वीच एक्ट खंयच्या कायद्याचें म्हाका एक्झॅक्ट नांव खबर ना. बट म्हाका दिसता तातूंत 2 कायदे लागतात. एक इज मायनींग एक्ट आनी दुसरो लँड कन्जर्वेशन एक्ट ताका लागता. कारण अशें म्हटलें वता की अमक्या मिटर खणल्या उपरांत ताच्या सकयली जी माती आसता ती सरकारी आसता. म्हणजे स्पेसिफीक क्वेश्चन घालता की तो अशें एक कायदो आसता. तशें मायनींग सुरू करपाक एनवायरमेंट कायदे बाकी आसा. मायन्स डिपार्टमेंटाचोय कायदो आसा. त्या मायनींग कायद्याचें नांव आसा मायन्स अँड मिनरल डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन एक्ट 1957. तो नांव खबर ना. भाई माझो प्रश्न सविस्कार फोंडा. बरी जाली डिबेट तुमची. दोन्ही गजाली मुखार आयल्यो. मायनींग इल्लिगल तुम्ही म्हटला. जेन्ना 2012 सालान मायनींग बंद जाल्यो त्याच्या पयलींचे जर चित्र तुम्ही पळयशात जाल्यार सगळे मायनिंगेच्या अगेन्स्ट आसले. जो तो रस्त्यार देंवतालो धूळ प्रदुशणा खातीर, उदका खातीर, रस्त्याचे अपघात जाताले तातूंत कितलेशेच लोकांक मरण आयले त्याच्या खातीर. ज्या दिसा सरकारान मायनींग बंद केल्यो त्या दिसा ज्या लोकांचो डिमांड आसलो की मायनींग बंद जावचें, हे प्रदूषण बंद जावचें, इल्लिगॅलिटी बंद जावची, रस्ते अपघात बंद जावचे, ते लोक रस्त्यार येवंक ना. तर मायन बंद जाल्यानंतर ह्या मायनिंगे खातीर ज्या लोकांक फटको बसला तांकां पर्याय कितें जावं येता. 3 पर्याय सांगा फास्ट. एक म्हणजे तो आतां थंय ती एरिया जी आसा पळय म्हणजे ताज्या एरियेन थंय तो एक आपले स्वताचे पोल्ट्री फार्म ओपन करपाक शकता. आनी कितें करपाक शकता कित्याक ताजे कडेन जो कोण आसा पळय ताजे कडेन रेव्हेन्यू आसतलो. म्हणजे कसो तेणी जोडून दवरला आसतलें तातूंतल्यान नाजाल्यार तो ताजे ट्रक बी कितें तरी आसतलें तो तातूंतल्यान कितें तरी एक सेल करून आपल्या खातीर एक कितें तरी दुसरो पर्याय निवडपाक शकता. मेन म्हणजे पोल्ट्री फार्म. येस. आनी जे कितें तेंच्यांनी एक्चुली तांकां इन्वेस्ट करचें पडलां आनी ताका लागून ते फोंडान पडल्या. ताका लागून गव्हर्मेंट सबसिडी दिताच. ही गव्हर्मेंटान तांकां तांचेर आनी विचार करून तांकां तितले तांकां आशिल्ले त्या लेवलाचेर हाडून दिवपाचें. मागीर तांचे फुडले जिणे ते थंयच्यान सुरू करतले. मेन म्हणजे कितें तांच्यांनी शिक्षणूय घेवना. मायनिंगेक लागून ते उरले अनाडी. दुसरे तांकां आतां खंय वचपाकूय जावना, क्वॉलिफिकेशन ना. गव्हर्मेंटान हें समजून घेवन तांकां गोवा गव्हर्मेंट थ्रू क्वॉलिफिकेशन बी तांकां दिवपाक शकचे ना ते आतां. अशी अल्टरनेटीव कितें तरी काडून तांकां स्किल्स डेव्हलपमेंट तांच्या हातीन घडोवन तांकां तांच्या पोटा खातीर ते स्किल्स गव्हर्मेंटान आपूण जावन करून दिवची. कारण गव्हर्मेंटाचे ह्या एक्टिविटीजांक लागूनच ते शिकपाक पावले ना. तांकां दिशिल्लें आपूण बरेंच जीवन जगतले म्हणून तांकां स्किल्सूय दिवच्यो गव्हर्मेंटान. रिपीट टॉपिक जो आसा तो
IT पार्क गोंयांत जाय काय नाका तुम्ही जाय म्हणपाचें आसा आनी तुमी नाका म्हणपाचें आसा तर तुमचो टायम सुरू जाता आतां. इम्पॉर्टंट असो म्हत्वाचो असो विशय हो म्हणून उबो रावन उलोवप म्हाका चड अशें म्हणजे कम्फर्टेबलशें दिसलें. सुंदर सोबीत हे गोंय न्ही अशा ह्या IT पार्का लागून ज्या भशेन IT पार्क हाडटा त्या IT पार्का लागून म्हाजो विरोध आसा. ह्या दिसांनी न्यूजपेपरांनी डिबेटांनी जावं सोशल मिडियाचेर फेसबुकाचेर ज्या भशेन पळयता हांव की गुंड धाडटा मारपाक तांकां विरोध करता जे भशेन थंय झाडांक उजो लायलो वता हेजेर म्हाजो विरोध आसा. IT पार्क हाडचो IT पार्क हांगा येवन ऑब्वियसली आमी हे जे यूथ बसले आमकां सगळ्यांक जॉब मेळटलोच पण प्रॉपर पॉलिसी आसपाक जाय कित्याक भारताच्या संविधाना प्रमाणे एक जी आमची भारताची घटना आसा त्या प्रमाणे आमी कोणाक डिनाय करपाक शकना जॉब. भायले लोक जे हांगा येवन आमी म्हणटा पळय जॉब घेता ते आमी तांकां डिनाय करपाक शकना. बट हो आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता की आमी कम्पिटिटीव जावचे. ही आमकां एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी कम्पिटिटीव जावपाची. म्हाजो विशय आसा IT पार्काचो विरोधान IT पार्काच्या विरोधान उलयता. बट म्हाजो विरोध फक्त हेका आसा ज्या भशेन IT पार्क हांगा हाडटा ज्या भशेचे पॉलिटिकल गिमीक जाता म्हाजो तेका विरोध आसा. म्हाजो IT पार्का विरोध ना फक्त ज्या भशेन IT पार्का ज्यो घटना चल्लेल्यो आसा ह्या गोंयांत तेका विरोध आसा. हांव तेका विरोध करता की बाबा हे फॉर्मेलीन एक्झॅक्टली कितें आनी हे कित्याक खातीर हानिकारक आसा आनी ते नुस्त्याक घालतकीर कितले हानिकारक जावपाक शकता हे त्या गजाली वयल्यान कळ्ळें. एक म्हटल्यार गोंयांत आमचे कॅन्सर केसीस फाटल्या खूब वर्सांनी वाडत चल्ल्या आनी आमकां तेजो रिजन कितें तो खबर नासलो. बिकॉज ऑफ दीस एक्सपोजी ऑफ द फॉर्मलिन इशू वी हॅव कम टू नो दॅट इट मायट बी वन ऑफ द रिजन्स जे एक कारण आसा जेच्या खातीर सद्या गोंयांत कॅन्सर वाडटा. आमकां एक अवेरनेस जाली की बाबा ह्या खातीर आमकां कॅन्सर जाता. एग्जाम्पल तुमी पळयलेलेच आसा आमच्या एसेंब्लीन तुमकां तुमच्या फुड्यान आसा. मागीर एक गजाल अशी जाली की बरी गजाल जी हांव म्हणटा कितें एक गजाल जाली की बाबा ह्या फॉर्मेलीन इशू खातीर आमचो सरकार इतलो म्हणजे एक त्या बॅकफुटाचेर येयलो आनी त्या बॅकफुटाचेर येवन सरकारान आपली जबाबदारी समजली की हो लोक आपलो लोक ह्या लोकां खातीर आपल्याक कितें तरी करपाक जाय. तेन्ना इमिजिएट देर वॉज अ बॅन ऑन फिशींग. इम्पोर्ट जो जातालो नुस्त्याचो तो बॅन केलो गेलो इमिजिएटली सरकारान एक्शन घेतली. आनी आतां इतली एक्शन वाडल्या की आमी पयले त्या टायमार की बॉर्डरीचेर सुद्दां टेस्टिंग चलताली. खुबशे जाण म्हणटा की सारकी जाता ना जाता बट येस सरकारान डेफिनेटली ती गजाल आमच्या खातीर केली. ती कोणा खातीर लोकां खातीरच आशिल्ली न्ही ती तेजें राजकारण. आतां आमी म्हणटा राजकारण सगळे गजालीचें राजकारण ना बाबा तो सरकारूय आमच्या खातीर कितें तरी चिंतता आनी त्या सरकारान आमच्या खातीर लोकां खातीर कितें आणि एक गजाल म्हटल्यार गोंयचे जे नुस्तें आसा तें गोंयांत उरपा जाय आणि गोंयच्या नुस्त्याक जेन्ना इम्पोर्ट बॅन जालो तेन्ना गोंयच्या नुस्त्याचो वालोर वाडलो. आमचे जे रांपोणकार आसा आमचे जे नुस्तेकार आसा तेंच्या धंद्याक हांगा व्हॅल्यू वाडलो आणि दीस इज द मेन थिंग दॅट द फॉर्मलिन इशू हॅज ब्रॉट अप. जे टेस्टिंग करताले इतली वर्सां जे कोण टेस्टिंग करताले ते खंय बेश्टेच टेस्टिंग करताले खंय तरी तांचे क्वॉलिफिकेशन आसून ते टेस्टिंगाक पावले. त्या टेस्टिंगाचे तांकां इतली वर्सां कळूना आशिल्लें की तितून भितर फॉर्मेलीन आसतें. एक राती भितर एक लेडी येता ती म्हणटा की हे टेस्टिंग हे नुस्तें सारकें ना भायर आनी ते सुद्दां भायले ट्रॉली गाडयो हाडयतात आनी म्हणटा की हे नुस्तें सारकें ना टेस्टिंग करून दाखयतात. कित्याक लागून भायले नुस्तें जेन्ना येता तेन्ना तितून फॉर्मेलीन आसा. एक राती भितर रोखडें कळ्ळें इतली वर्सां कित्याक कळूना कित्याक खंय तरी राजकारण इनवॉल्व आशिल्लें खंय तरी तांकां ते पयशे मेळटाले तांकां खंय तरी तेंगे बॉल्स भरतालीं म्हणून हें राजकारण इनवॉल्व आसा. आनी एक तुवें पॉयंट म्हटलो की राजकारण सगळ्याच बाबतींत इनवॉल्व जायना. इतलो 100% कॉन्फिडंटान तो सांगता की राजकारण सगळे बाबतींत इनवॉल्व जायना कसो सांगपाक शकता. राजकारण खंय तरी इनवॉल्व आसतलेंच आनी हे फॉर्मेलिनात तर आसतलेंच आसतलें. इतली वर्सां आमी गोंयकार नुस्तें खातात ते गोंयचे नुस्तें खाता भायले ट्रॉली गाडी येता तेय नुस्तें खातात तेन्ना तांकां कळटालेंच न्ही की फॉर्मेलीन आसा. पूण खंय तरी एक दिसा भितर एक रातची एक बायल येता सकाळी धाड घालता आनी म्हणटा की ना हितून भितर फॉर्मेलीन आसा आयच्या नुस्तें बंद. कित्याक लागून खंय तरी तो एक मंत्री आसलो तेणी नाल्यार कोण तरी एक राजकारणी आसलो तेणी ताका लागून हें जावपाक पावलें. तेणी ताका आड घातलें की अशें कर आमकां पयशे मेळना आनी ते भायलेच तेणें केलें तें आतां भायली हेचेर केलां भायली बॉर्डरीचेर केलां भायलीचें नुस्तें येता तेजेर केलां. आनी एक इशू म्हणल्यार जो फॉर्मेलीन बंद जालें म्हणटा पॉलिटिक्सा लागून ते नेक्स्ट जे फॉर्मेलीन बंद जावन थोडेशे केसीस अशे आसले की नुस्त्या तरी पण फॉर्मेलीन मेळलेले
थोड्योश्यो केसी जाल्यो तेन्ना पॉलिटिक्स कित्याक इनवॉल्व जाल्लें कित्याक तेन्ना तेंचे इश्यू सॉल्व जावन मागीर परती ते पॉलिटिक्स करपा लागले. जेन्ना ते म्हणटाले कितें हेल्था लागून म्हणटाले हेल्थचें चॅकींग चलतालें जाल्यार तेन्ना पासून बंद आसलें, मदेंच चालू जालें आनी मदेंच थंड जावन परती चालू जालें अशें कितें. आणि कोणी तरी पयर टाइम फर्स्ट थिंग म्हाका एक प्रश्न आसा की तुजे कडेन की बाबा जालें बाबा तूं म्हणटा राजकारण आसा म्हणजे लोकांक त्रास जायना त्या फॉर्म्युलाचो लोकांक त्रास जायना जाता मरे अवेरनस जाली मरे त्या गजालीची. तू आनी म्हाका एक सांग तू राजकारण त्रास जाता म्हणटा मरे फॉर्म्युलिन त्रास जालो गोंयकाराक कित्याक ते फॉर्म्युलिनाचे एक सोल्युशन असता 10% आणि 40% फॉर्म्युलिन सोल्युशन असता आणि ह्या दर फॉर्म्युलिनाचो बॉइलिंग पॉयंट आसा 21%. जेन्ना एक जर नुस्तें आमी जेन्ना रांदता पळय त्या फॉर्म्युलिन ना करता आनी ते तितले फुडाचे इफेक्ट जायना पळय जाल्यार एकदां तू बेश्टो फॉर्म्युलिनाचो एक प्रोसिजर पळय तुका तें कळटलें. आमी गुगल इन्फॉर्मेशन हांव कितें म्हणटा की एक सर्वे जालो आयक बरें तुजें आयकलें बरें आतां म्हाजें आयकय बरें ओके कितें आसा एक सर्वे जालो त्या टायमार अशें गजाली घडून येयल्यो की गोंयांत कॅन्सराचो प्रमाण वाडला. सो तेन्ना त्या खातीर रियलायज जालें की बाबा तो कॅन्सराचो एक्झॅक्ट बाबा रिजन हांव म्हणटा दॅट इज वन ऑफ द रिजन नॉट द एक्झॅक्ट रिजन तेच रिजन अशें म्हणना बट त्या गजाली खातीर आयज कॅन्सर लोकां मदीं वाडपाक लागला. ओके आयज तुका आनी म्हाका खबर आसा की बाबा हे दर्याचेर देगेर गेलो हांव तें नुस्तें घेतलें हांवें थंय डायरेक्ट ते रापणकारा कडल्यान नुस्तें घेतलें तें हांव घरा कडेन वचून सुशेगाद खावपाक शकता. पूण तूं वचून नुस्त्या मार्केटान वचून घेतलें नुस्तें तूं 4 फावटी भितलो तूं हॉटेलार म्हणटा न्ही की आमी गोंयची व्हरून नुस्तें खातात गोंयचें नुस्तें खाता बरे भशेन खाता जाल्यार राजकारण करून भायलें नुस्तें कितें हाडपाक जाय आशिल्लें काय गरज नाशिल्ली न्ही मागीर ते फॉर्म्युलिन टेस्टिंग करून करता न्ही. अरे शाळा दॅट इज द पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन तू हांगा फॉर्मली जाता भायलो नाशिल्लो आनी गोंयचें नुस्तें भायर वयता तशें तें बंद करया म्हणटा तूं नाका न्ही ते भायर वता मागीर तेन्ना राजकारण इनवॉल्व जायना तेन्ना राजकारण. म्हाका एक सांग तूं म्हणटा राजकारण जालें फॉर्म्युलिनान मिनिस्टरांनी सांगलें आनी हें तें घालपाक मिनिस्टरांनी सांगलें म्हणटा तूं तें घालपाक फॉर्म्युलिन तू मिनिस्टरान घातले विशय नाही तू राजकारण इनवॉल्व आसा हो विशय आसा. मिनिस्टर म्हणजेच राजकारण आणि हांव एक तुका एकूच गजाल सिंपल विचारपाक सांगता तूं आतां राजकारण म्हणटा जो इश्यू हो जालो तो बऱ्या खातीर जावना बाबा ह्या राजकारणा खातीरूच तुका दिसता तो जालो कसो. एक सांगू तुका आमी गोंयकार सगळे एकच आसात. टाइम फॉर्मेलिन हो विषय गोंयांत खूब फामाद जालो. एक डिफिकल्ट आसतलो क्वेश्चन म्हजो पूण विचारता हांव मुद्दम फॉर्मेलिन विशय कसो उप्रासलो हो खबर आसा तुमकां म्हणजे कसो येयलो चर्चेक हो विशय वॉट इज द मेन पॉयंट ज्या विशया वयल्यान फॉर्मेलिन विशयाचें हें येदें व्हडलें वादळ जालें कितें घडलें जेच्या वयल्यान फॉर्मेलिन विशय उप्रासलो. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना बट एज पर माय नॉलेज की हे पयलीं नुस्त्याचेर नाशिल्लें ह्यो बाकीच्यो ज्यो बेकरी प्रॉडक्ट्स आशिल्ल्यो त्यो तितून खुबश्यो गजालींनी जे पेस्टिसायड्स प्रिझर्वेटिव्स यूज करपाक गेल्ले त्या गजाली वयल्यान FDA मे बी मातशी नॉलेज येयली की टेस्ट करया वचून थंय आनी FDA जी आयवा आय थिंक द चेअरमॅन ऑर समथींग तेजें नांव तें आयवा ऑर समथींग ओके ती गेली थंय टेस्ट केलो मडगांव आनी तो टेस्ट सांपडलें की फॉर्मेलिन जालो म्हण फॉर्मेलिन आसा म्हण त्या नुस्त्यान आनी मागीर ती नुस्तें आयलें थंय मागीर ते की परमिसेबल लिमीट बीन ती गजाली येयल्यो. ओके म्हणजे तुका मातसो लागीं आसा तूं पूण सगळ्यात पयली गजाल घडली नवहिंद टायम्स म्हणून पेपर आसा पळय ताचेर हेडलायन आयली फॉर्मेलिनाची की गोंयच्या नुस्त्याकांत फॉर्मेलिन आसा काय क्वेश्चन मार्क आनी ताच्या वयल्यान 11 जुलयाक आनी ताच्या वयल्यान FDAन आपली एक्शन सुरू केली आनी मागीर फॉर्मेलिनचो विशय वाडलो. थँक्यू. तुका गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर केलो जाल्यार गोंयकारांक सेफ फूड नुस्तें सगळें आसूं तें दिवपा खातीर खंयच्यो 3 गजाली करतलो. हेल्थ मिनिस्टर जर केलो जाल्यार फर्स्ट म्हणल्यार हांव लोकां भशेन चड चिंततलो आपल्यो फायदो चड चिंतपा ना लोकांक कितें इफेक्टीव आसतलें लोकांक कितें बरी पडटलें तें चिंतता हांव. जर तितून भितर कितें मनी इनवॉल्ड आसा तें पळोवपा ना लोकांची हेल्थ पयलीं इम्पॉर्टंट करतलो आनी नेक्स्ट म्हणल्यार टेस्टिंग एजन्सी चड स्ट्रिक्ट करतलो. जर टेस्टिंगा भितर जर फॉर्म्युलिन मेळ्ळें जाल्यार स्ट्रिक्टली बॅन करपाचें कॉम्प्रमायज ना. आनी दुसरी गजाल फॉर्म्युलिन तेणी सांगलें पूण दुसरी गोश्ट सुद्दां आसा आमगे फूड आयटम्स तेणी एकदां म्हटलें पेस्ट्रीज एन ऑल जे आमी स्टार्ट जाली तो आशिल्लो सांगता तशें हांवें सेफ फूड म्हणलां इन्क्लुडींग फीश. हय सो आमी जे आतां फॉर्म्युलिन टेस्टिंग जाल्लें एक फॉर्म्युलिनचें एग्जांपल घेता फॉर्म्युलिन जे टेस्टिंग जाल्लें टेस्टिंग एजन्सी वाडोवपाच्यो आनी एक अशे तरेन करपाचें की तेजे जे पेपर आसतात टेस्टिंग पेपर असतात ते पुलिसान ना जाल्यार कोणी ते CBI रिव्यू करपाचे जो कोण CBI भितर ना जाल्यार आमगेले
इन्व्हेस्टिगेशन एक टीम आसताच, ती एक फार्मास्युटिकल इन्व्हेस्टिगेशन टीम आसता, तेणी ते रिव्ह्यू करपाचे पेपर, ती रिव्ह्यू आनी ते रिव्ह्यू कंपल्सरी दवरपाचे एवरी टायम. जशी की एक फार्मा कंपनी एक टॅबलेट रिव्ह्यू. तू विशयाचे भायर वयता, म्हजो सादो प्रश्न आसा. पयलीं तुज्या फ्रेंडान म्हणपाचो प्रयत्न केलो, एक मंत्री म्हणून तुजे खंय 3 स्टेप 3 मेजर्स असो तेजो म्हजो प्रश्न. फर्स्ट म्हणल्यार ज्यो टेस्टिंग एजन्सी आसा तांकां स्ट्रिक्टली अशी ऑथॉरिटी दिवपाची की जर बॅन करपाक जाय जाल्यार करपाकूच जाय, कांय कॉम्प्रोमायज करपाना. नेक्स्ट म्हणल्यार हेल्थ प्रायोरिटी चड धरपाची लोकांची हेल्था लागून. फूड म्हणल्यार सगळ्यांचें मेन इम्पॉर्टंट कितें आमी खाता कितें फूड, तेजेर जर स्ट्रिक्टली कितें रूल्स काडले जाल्यार सारकें जातलें. नेक्स्ट म्हणल्यार जे आमी भायल्यांचेर इम्पोर्ट करता, जे सगळें भायलें इम्पोर्टेशन सगळें आसता, तेजेर एक स्ट्रिक्ट कितें म्हणटा ते एक एजन्सीज आसता ती स्ट्रिक्टली इव्हॅल्युएशन करतली जर ते सारकें जाता की ना तें पळोवपाक. शी जबरदस्त, सामके टायम टू टायम आमकां टॉपीक पडल्यात. सुंदर असो टॉपीक. सरकारी नोकरेक कोंकणीची सक्ती आसची काय ना? सरकारी नोकरीक कोंकणीची सक्ती आसची काय ना? आणि युवा देगोक पडला आसची. सरकारी नोकरीक कोंकणीची सक्ती आसची आणि सरकारी नोकरीक कोंकणीची सक्ती नासची. ओके जालें? तुम्ही पयली सुरवात. कोंकणीची सक्ती आसची, नाजाल्यार ती राज्यभास कित्याक? ती जेन्ना राज्यभास म्हणून आमी ताका प्राधान्य दिल्लें आसा जाल्यार सरकारी नोकऱ्यांक कोंकणीची सक्ती आसची. आज फक्त नोकरी दिली म्हणून जायना, जर तर कोंकणी कळनाशिल्ल्या नोकरी दिली आमच्या बारीक समाज लोकांची आमी चिंतपाची गरज आसा. बारीक लोक जो शिकून आशिल्लो तांची चिंतपाची गरज आसा. जो सादो जर तर एक मनीस जर तर गव्हर्मेंट ऑफिसांनी गेलो जाल्यार ताका जो मनीस तो ताजे कडेन जो कम्युनिकेट करतलो ताका कोंकणीन जर तर ताका उलोवपाकूच कळना जाल्यार तो मनीस कितें करतलो? त्या खातीर सरकारी नोकऱ्याक कोंकणीची सक्ती आसची. आतां भायले लोक जे येवन गोंयांत राविल्ले आसा, जे नीज गोंयकार न्ही, नीज गोंयकारांक सदांच हांगा नोकरीचे प्राधान्य मेळपाक जाय सामकें पयलीं. आतां 15 वर्सां रावले म्हणून ते गोंयकार जाता अशें ना, कित्याक पयलीं सगळ्यांत पयलीं हांगा जे गोंयकार आसात तांकां मेळपाक जाय नोकऱ्यो. हांगा ते येतात, रावतात 15 वर्सां, डुप्लिकेट रेजिडंट सर्टिफिकेट्स काडटात आनी नोकऱ्यो घेतात. तांकां कोंकणी म्हणटा ती कळना, पूण तेच मागीर लोक आमकां त्रास करता. हांगा सोवानान जशें सांगलां, एक जर PRO जर तेजी ऑस्पिशियन जर ड्युटी आसा आनी ताका जर कोंकणी कळना, तो जर भायलो डुप्लिकेट सर्टिफिकेट घेवन कामाक लागला आनी तो एक गरीब मनीस कोण वता ताका इंग्लीश जावं हिंदी कळना आनी ताका जर तो हेल्प करपाक पावना जाल्यार ताका त्या नोकरेचो फायदो कितें? आज जर तर तुमी पळयत जाल्यार भायले स्टेटीन वचून पळयात, थंय कन्नडाची तमीळ तांचे राज्यभाशेक ते खूब वालोर दितात. आमी कित्याक कोंकणीची सक्ती दवरची न्ही?